गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार हांव समिधा कुंकळकार आयच्या आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। गोंयांत जातलो तिसरो जिल्लो मंत्रिमंडळान नव्या जिल्ल्याच्या प्रस्तावाक दिली मंजुरी। काणकोण, केपें, सांगे आनी धारबांदोडे हे 4 म्हालांचो नव्या जिल्ह्यात आस्पाव। शेनवारा गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयलो कारगिल विजय दीस। फुलां आनी हार घालून शहीद जाल्ल्या जवानांक कोंपलीं आर्गां। घरगुती वादांतल्यान दिवचले घोवान केलो बायलेचो खून। खुना उपरांत दिवचल पुलिशेक आयलो शरण। पुलिशेन घोवाक केलो अटक। फुडलो तपास सुरू। खासगी क्षेत्रातल्या नोकऱ्या संदर्भात फुडल्या अधिवेशनात मांडटा धोरण। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे विधानसभेत आश्वासन। धोरण तयार करपा खातीर टास्क फोर्साची केल्या नेमणूक। कालुसान मांडिल्लो खासगी थाराव। जुवारी जमीन विक्री हो 50,000 कोटींचो घोटाळो। आमदार विजयाचो आरोप। ज्या उद्देशा खातीर दिल्लो आफ्रामेन कसो विकूं येता म्हणून विजयाचो विधानसभेत प्रस्न। कायदो दुरुस्ती जुवारीक लागना म्हणून मंत्री बाबुशाची जाप। रस्तो रुंदीकरणाच्या विशयाचेर तोडगो काडपा खातीर हाडटले विधेयक। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची विधानसभेत म्हायती। हळदणचो आमदार कार्लोस फेरेरान विचारिल्लो प्रस्न। आता पळयात खबरो विस्तारांत। तरसादीन हल्लो करून घोवानूच आपले बायलेचो खून केलो। दिवचलच्या न्यू वाडो वाठादेव वाठारांत शुक्रारा दनपारां ही घडणूक घडली। ह्या खून प्रकरणात दुबावीत आरोपी मैनुद्दीन हाका दिवचल पुलिशेन अटक केल्या। आंगार काटो हाडपी घडणूक दिवचल वाठारांतल्या वाठादेव वाठारांत घडल्या। न्यू वाडो वाठादेव वाठारांत घोवानूच आपले बायलेचो धारदार शस्त्रान खून केलो। शुक्रारा दनपारची घडणूक। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण घोवान एका क्षुल्लक कारणावेल्यान तलवारीन आपले बायलेचेर हल्लो केलो। ह्या हल्ल्यात ताची बायल रबिया शेख ही गंभीर जखमी जाली। थळाव्यांनी तिका बेगोबेग दिवचलच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर हाडली, मात दुर्दैवान तिका उपचारा वेळार मरण आयलें। घरगुती वादाक लागून हो खून जाल्ल्याचे उक्तडार आयला। ह्या प्रकरणात दिवचल पुलिसांनी रबिया शेख हिचो घोव मैनुद्दीन हवंगी हाका अटक केल्या। आंगार शिरशिरी हाडपी आनी खवदळ घालपी अशी घडणूक शुक्रारा दिवचल वाठारांत घडिल्ली आसा। दिवचल शाराक लागून आशिल्ल्या वाठादेव वाठारांतल्या न्यू वाड्याचेर तरसादीन हल्लो करून बायलेची निर्दयीपणान हत्या करपाची घडणूक घडिल्ली आसा। घोवानूच हो हल्लो करून आपले बायलेचो जीव घेतला असो अदमास आसा। ह्या प्रकरणात दिवचल पुलिशेन बेगोबेग कारवाय करून दुबावीत घोवाक अटक केल्ली आसा। शुक्रारा दनपारा साधारण 3 वरांचेर ही घडणूक घडिल्ल्याचें कळटा। ह्या प्रकरणाची दिवचल पुलिशेन बेगोबेग दखल घेतना प्रकरणाचो पंचनामो केलो आनी उपरांत रबिया हिची डेड बॉडी पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळेच्या GMCत धाडल्या अशें कळटा। वरिश्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शना खाला दिवचलचे पुलीस निरीक्षक विजय राणे सरदेसाय हांच्या मार्गदर्शना खाला आनी फुडारपणा खाला दिवचल पुलीस स्टेशनाची टीम ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात। ह्या खून प्रकरणाक लागून दिवचल वाठारांत मात सध्या खवदळ पडिल्लो आसा। ही हत्या नेमकी खंयच्या कारणाक लागून जाली ते कळपाक मार्ग ना, मात एकंदरीत लोकां कडल्यान जी म्हायती मेळ्ळ्या ताचे वयल्यान घोव आनी बायलेचे पटा नाशिल्ले आनी त्याच वादांतल्यान हो हल्लो जावन ते बायलेचो बळी गेल्ल्याचें कळटा। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत। खासगी क्षेत्रातल्या नोकऱ्यांनी गोंयकारांक आस्पावन घेवपा विशीं धोरण तयार करपाचें काम सुरू आसा। फुडल्या विधानसभेत हे धोरण मांडटा म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विधानसभेत आश्वासन दिलें। खासगी क्षेत्रातल्या नोकर भरती संदर्भातले धोरण तयार करपा खातीर टास्क फोर्साची नेमणूक केल्या। वाडटी बेरोजगारी कशी नियंत्रणात हाडटलो काय म्हणून हळदणचो आमदार कार्लोस फेरेरान खासगी थाराव मांडिल्लो। फाटली 10 वर्सां जे कर्मचारी वेगवेगळ्या खात्यांनी काम करतात तांकां उमादेवी निवाड्याच्या आधाराचेर सेवेत कायम करता।
खात्यांनी दिसवड्याचेर जावपी नोकर भरती आणि कंत्राटी पद्दतीचेर कामां घेवपाचे प्रकार बंद करता म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. ज्या सरकारी खात्यांक कर्मचारी जाय तांणी मनीस उदरगत महामंडळांतल्यान ते घेवचे. तशेंच केंद्र सरकाराची जी खाती गोंयांत आसात तांणी C आनी D श्रेणींतल्या नोकऱ्यां खातीर मनीस उदरगत महामंडळांतल्यान कर्मचारी घेवचे म्हणून तांकां पत्र बरयतलो म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी सांगले. तेच बराबर गोंया भायर जे नोकऱ्यांच्यो जायराती दितात तांचेर कारवाय करपाक सुरवात केल्या. नोकर भरती संदर्भात विरोधकांनी दिल्ल्यो सुचोवण्यो विचारात घेवन तांची अंमलबजावणी करपाचे उतर मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत दिले. खासगी क्षेत्रातल्या नोकर भरती संदर्भातले धोरण तयार करपा खातीर टास्क फोर्साची नेमणूक केल्या म्हणून कामगार खात्याचो मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगले. वाडटी बेरोजगारी कशी नियंत्रणात हाडटलो काय म्हणून हॉर्डनचो आमदार कार्लोस फेरेरान खासगीत थाराव मांडिल्लो. हाचेर विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव, चंद्रकांत शेटये, विजय सरदेसाय आनी हेरांनी उलोवप केले. Speaker, आयचे resolution म्हाका दिसता captures the pain of all these thousands of such youth all across the state and they are watching us today, including the students today. Speaker, year after year, government recruitment पड जाता. Recruitment, there are allegations of corruption. Recruitment exams in Goa sometimes are cancelled. Some are litigated. आम्ही पर डेली वेजीस फिक्स केल्या उपरांत आम्ही स्टॉप केले. आता वयल्यान हांव पर्सनल डिपार्टमेंटाकूय सांगता आनी डेली वेजीस घेवप हेज्या पयलीं हो 99 कितें तरी एक काडलेलो तरी लोक घेत रावतात डेली वेजीस. आमी परत सर्क्युलर काडटा गव्हर्मेंटात ह्यान फुडें डेली वेजीस आनी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर घेवचे ना म्हणून तोय सर्क्युलर आमी पर्सनलांतल्यान काडटा. इफ someone wants to take, they can take through our human resource corporation. गोंयांतले भुरगे पयलीं सेक्युरिटी किंवा क्लिनिनेस हे कोणूच काम करिनासले. आयज जवळपास 4500 भुरगे आसा आनीक आतां 2000 एप्लिकेशनां आसात. मागीर तो LDC आसूनी किंवा प्यून आसूनी किंवा ड्रायव्हर आसूनी ताका पयलीं डेली वेजीस घे थोडे दीस दवरी बट आज ताका घेता आसतना ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनांतल्यान घेता. गोंयच्या आमच्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीचेर जितके सगळे अनएम्प्लॉयड म्हणून जेंच्यांनी रजिस्टर्ड केले तांकां जर भितरल्या कोणाक इंटरव्यूक आफोवपाक जाय जाल्यार ते भितरले सिलेक्टेड कॅन्डिडेट फॉर देअर डेजिग्नेशन जेका ज्या पद्दतीचे क्वॉलिफिकेशन आसा त्या पद्दतीचे क्वॉलिफिकेशनाक ते आफोवपाक लागलेले आसा. बाबुशान जी लास्ट लायन सांगल्या अंडर द ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन दोज आर इन प्रायवेट सेक्टर इवन जो C and D कॅटेगरीचे पोस्ट सुद्धा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनांतल्यानूच तांकां दिवपाचे म्हणजे फक्त आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक सेफ्टी आनी सेक्युरिटी ऑफ द जॉब हे दिसपाक जाय. दॅट इज पॉलिसी अंडर कन्सिडरेशन. तुम्ही काही गोष्टी ज्यो सजेस्ट केल्या त्यो आमी त्या पॉलिसीन धरता. हांव एक निश्चित रित्या म्हणजे फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर आमी अशा पद्दतीन नो डावट प्रायवेट सेक्टरान तांकां घेवपाक जाय तो आमी प्रयत्न करता. ते सगळे जाले वेगवेगळ्या आमच्या हेज्या थ्रू बट ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनाच्या थ्रू सुद्दां प्रायवेट सेक्टरान सेमी गव्हर्मेंट जे कोण आसा पळय थंयसरूय सुद्दां दिवपाची जी सिस्टम ना. एम्पॅनलमेंट म्हणून कितें फॉर माय अंडरस्टँडिंग एम्पॅनलमेंट इट्स लायक यू गो टू द मार्केट थिंगा आहात गोणी आहात कार्पेंटर आहात इलेक्ट्रिशियन ते पॅनल तुजो मागीर तू 5 गोडी काढले 2 कार्पेंटर काढले तशें पळयले. ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनांतले गवळ्या वांगडा म्हणजे ते जे कोण लेबर थंय रावता पळय न्ही तांच्या वांगडा कंपेर करता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. जुवारी कंपनीक उद्देग घालपा खातीर दिल्ली कोमनीदादीची जमीन तांणी भायले भायर विकून खाल्ली. ज्या उद्देशा खातीर दिल्लो आफ्रामेंत कसो कितें विकूं येता म्हणून विजयाचो विधानसभेत प्रस्न. हो 50,000 कोटींचो घोटाळो आशिल्ल्याचे आरोपूय ह्या वेळार विजयान केलो. जुवारी कंपनीक उद्देग घालपा खातीर दिल्ली कोमनीदादीची जमीन तांणी भायले भायर विकून खाल्ली. हो 50,000 कोटींचो घोटाळो आशिल्ल्याचो आरोप विजय सरदेसायन केलो. कोमनीदादीची जमीन आफ्रामेंत म्हणून जुवारीक दिल्ली. 50 लाख चौखण मीटर जमीन विकपाक न्ही नोकऱ्यो तयार करपाक दिल्ल्याचे विजयान सांगले. कायदो दुसऱ्यांक लागता जुवारींक लागना. आफ्रामेंत जो दिल्लो तो बदलपाक जायना हो तुमचोच कायदो असो युक्तिवाद विजयान केलो. दुसरे वटेन आमी केल्लो कायदो जुवारीक लागना म्हणून मंत्री बाबुशाची विजयाक जाप. जुवारीची जमीन आदीच विकल्या तांचे कडेन सेल डीड आसा अशेंय मंत्री बाबुशान ह्या वेळार सांगले. For what purpose? Purpose was not to make plots. लोदान प्लॉट करचे आनी कोणे प्लॉट करचे हे प्लॉट करपाक दिवंक नासलो स्पीकर सर. हे 50 लाख स्क्वेअर मिटर भाऊसाहेब बांदोडकरान तांकां दिल्ले एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपाक इंडस्ट्रियलायझेशन जावपाक आनी हांगा प्लॉट करून चालूच आहा फूल ऑन प्लॉट चालू आहा. स्पीकर सर उत्तर अशें दाखयता की सनदी दिल्या आनी सनदी फुडल्यो दिवपाच्यो आहा ते येवंक ना म्हणटा ते चलन दिवंक ना म्हणून. पयले म्हाका तूं एक एश्युरन्स दी. पर्पज हॅज बीन चेंज्ड. पर्पज गिवन वॉज इंडस्ट्री. नाव इट इज गेटिंग टू सेटलमेंट. सनद दिवचो ना म्हणून म्हाका एश्युरन्स दी.
पहिले कित्याक ना जाल्यार तुमीच कायदो हाडलो 2024 तुमीच कायदो मोडटा म्हणून सांग म्हाका. See, the amendment what we have brought into Yeah. 2024, it is perspective. No, It is not restructured. No, you are the sands which you haven't given are also No, so that is perspective. the I know the law. This doesn't- Otherwise, law minister this- can this give further am- this or This it. amendment what we have brought doesn't imply as far as the Zuari is So concerned. why? No, because what is the Why no? this has this it- amendment you have stands not from the said day. anything about Zuari. No, in the ordinance. this amendment stands from the day when this amendment was brought into force. Alright. Any land henceforth, that is the decision. But now with the sands which you haven't given, Yeah. it is henceforth, no? No, but not question of the thing. I said any land which was given by the Comunidad in after this. The biggest scam in modern Goan history. Speaker sir, where is the question of सगळ्यात व्हडले स्कॅम आहे. हातून Speaker गोंयचे sir, where is the question of टोटल gifting? जितले डेट आहा ते क्लियर जावपाचे 50 लाख कोटीचे स्कॅम आहे स्पीकर सर. Chief, I'll take it. 50,000 कोटीचे स्कॅम, सॉरी 50,000 कोटीचे स्कॅम, 33,000 का 36,000 चे डेट आहा. स्कॅम म्हणून हे आणि कायदे हाडटात सुवारीक जमीन तुम्ही- विकपाक. आम्ही कायदे तुम्ही हाडटात scam कायदो कितें हाडलो? ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. रस्ते रुंदीकरणाच्या विशयाचेर तोडगो काडपा खातीर याच पावसाळी अधिवेशनात विधेयक हाडटले म्हणून मुख्यमंत्री दत्तोर प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत माहिती दिली. रस्तो रुंदीकरणाच्या मर्यादे खातीर गांवगिऱ्या वाठारांतली कितलीशीच घरां उद्ध्वस्त जावपाच्या मार्गार आसात. देखून हळडणचो आमदार कालूस फेरेरान विधानसभेत भंय उक्तायलो. गांवगिऱ्या वाठारांतले रस्ते रुंद करपाचो सरकाराचो विचार आसा, मात ह्या रस्तो रुंदीकरणाक लागून लोकांची घरां मोडपाची पडटली. आतां पयलींची घरां मोडून उडयली जाल्यार ह्या लोकांनी खंय वचचें काय म्हणून हळडणचो आमदार कालूस फेरेरान प्रश्न विचारिल्लो. रस्ते रुंद केले जाल्यार पोंबुर्फा गांवच्या लोकांक हाचो त्रास जातलो म्हूण कालूसान भंय उक्तायिल्लो. ह्या विशया वयल्यान विधानसभेत बोवाळ लेगीत जालो. उपरांत रस्ते रुंदीकरणाच्या विशयाचेर तोडगो काडपा खातीर ह्या अधिवेशनात विधेयक हाडटले अशी जाप मुख्यमंत्र्यान दिली. Pre-existing roads, houses which are in survey, because when they are in survey, they are existing and they are legal. Second thing, pre-existing prior to RP, because they are legal and you can't touch them. There is a wrong belief that now RP law High Court judgment and you Speaker can't sir, do it. Speaker sir, Speaker sir. आमचे One minute, I'll just finish this. बिल आम्ही केला नाही. बिल आमचे लॉ डिपार्टमेंट करता. बिल तुम्ही धाडलो ना आमकां? मी हा बिल अजून धाडलो बिल ना? हाडटा मरे मग आम्ही. ते हाडटा म्हणल्यार मागीर No, no, get केल्या. in this assembly session, we will be getting the bill in this There is no bill. Speaker sir, in this assembly session we are getting the bill. आमचे रस्ते, like I'll give you example, पोंबुर्फा एकूशी, their roads are narrow. Houses पयले आशिल्ले ते. आता तुम्ही रस्ते RP Speaker sir, this can be discussed afterwards when the bill is brought. Where is the We used to bill? discuss this thing. People have reconstructed over existing houses. कोणागे God आम्ही ताजेरी सोल्युशन हाडटा. आयजूच कॅबिनेटान हाडटा. फुडल्या विकात तुमकां बिल दिता. फुडल्या विकात दियात आमकां. आम्ही ट्यूजडे बिल दिता. हय, bill We discuss during the bill. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत वाडट्या घटस्फोटांचो आंकडो नियंत्रणांत हाडपा खातीर लग्ना पयलीं कावन्सिलींग जातलें. सायनी वेळारूच कावन्सिलिंगाची वेवस्था करता म्हणून मुख्यमंत्र्याची विधानसभेत जाप. आमदार उल्हास तुयेकारान गोमंतक दिसाळ्यांतल्या लेखाचो संदर्भ दीत वाडट्या घटस्फोटा विशीं विधानसभेत प्रस्न विचारिल्लो. राज्यात घटस्फोटांचो आंकडो वाडत आसा. घटस्फोटा संबंधीच्यो जायत्यो केशी प्रलंबीत आसा. केशीचो निवाडो येवपाक 5 ते 6 वर्सां उशीर जाता. ह्या केशींचो बेगीन निकाल लागचो हे खातीर वेगळे न्यायालय स्थापन करचे, नाजाल्यार आठवड्यान एकदा तरी ह्यो केशी दवरच्यो अशी आमदार उल्हास तुयेकारान मागणी केल्ली. वाडट्या घटस्फोटा संदर्भात आमदार तुयेकारान गोमंतक दिसाळ्यांतल्या लेखाचो संदर्भ दिल्लो. गोंयच्या लोकसंख्ये प्रमाण वेगळे फामिली न्यायालय स्थापन करप शक्य ना अशें कायदो मंत्री आलेक्स सिक्वेरान उल्हासाक जाप दितना सांगलें. पूण वाडट्या घटस्फोटांचो आंकडो नियंत्रणांत हाडपा खातीर लग्ना पयलीं चलो आनी चलयेचें कावन्सिलींग करपा विशीं विचार करतले अशी जाप मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिली. की तालुका वाइज टोटल नंबर ऑफ मैरिज डाइवर्स रिलेटेड पिटिशन फाइल्ड इन द सिविल कोड अक्रॉस द स्टेट इन द इयर 2022 टू 2025 जून म्हाका आन्सर दिला की जवळ जवळ 2954 केसी रजिस्टर जाल्या. दुसरो हांवें प्रश्न विचारलेलो की कितल्यो केसी पेंडींग आहा म्हणून. ते म्हाका वेरियस कोर्टान जवळ जवळ 2237 केसी पेंडींग आहा म्हणून. आणि हालींच स्पीकर सर 16 जून मराठी गोमंतक पेपराचेर संपादकीय एक लेख येयल्लो तितून थोडेशें हांव तें वाचतां. राष्ट्रीय सरासरी 1% असताना गोंयांत हे प्रमाण 5% पर्यंत पोहोचल्याचे यापूर्वी निदर्शनास आले आहे. ह्यो ज्यो केसी पेंडींग असल्या कारणान जो कोण केस घालता घटस्फोटाक ताका डिले जाल्या कारणान
जरी ते 5 वर्सां 6 वर्सां 7 वर्सां जर केसी ज्यो फुडें गेल्यो जाल्यार तेका जो कोण दुसरो लग्न जावपाक शकता जावं ती बायल जावं दादलो आनी ते डिले जाता आनी त्या खातीर म्हाजो प्रश्न आहा की तुमी ह्यो केसी जर तुमी सेपरेट कोर्ट केलो जाल्यार ताचो बेगीन निकाल लागतलो जर जायना जाल्यार तुमी विकाक एक डे तरी हे केसी घेवपा खातीर तुमी दवरपा जाय अशी म्हाजी प्रश्न केसी वाडत आसा तुझो प्रश्न तुम्ही मिनिस्टर तुम्ही ह्या खातीर करतले काय ना इतलेच म्हाका आन्सर जाय Family courts are a need because the population is a minimum 1 million people. As far as in each district, as far as Goa is concerned, that 1 million criteria Goa does not fulfill. मिनिमम 1 मिलियन लोक जर असत जाल्यार वेगळो कोर्ट आमच्या दोनूय डिस्ट्रिक्ट धरले सुद्धा जरी असत जाल्यार इट इज नॉट पॉसिबल त्या ती वेगळो फॅमिली कोर्टाची अशी स्पेशली गोंयांत गरज ना बट तूं म्हणटा ती गजाल एक करुया की डायवर्स केसीस वाडत आसा तेका लागून प्री मॅरेज कावन्सिलींग हाजोय विचार सरकार मदीं करताले प्री मॅरेज कावन्सिलींग मदीं हाजो म्हणजे मदीं ताका परत लोकांनी परत विरोध केलो आनी कितें केलो लोक जायते इट इज फाटले फावटी लॉ मिनिस्टर बाब निलेश आसतना तेणी कन्सेप्ट मांडलेलो की प्री मॅरेज कावन्सिलींग हें जावपाक जाय आनी तें जर जालें आसत म्हणजे हांव एक विचार सांगता सरकारान अजून डिसिजन घेवंक ना जाल्यार लगेच फाटल्यान जर सापले फाल्यां सरकार आतां प्री मॅरेज कावन्सिलींग लग्नाय खंय तरी लोकांची बट ही काळाची गरज आसा कारण हे जर पळयत जाल्यार तो कन्सेप्ट हो आहा पळय न्ही हो बाकीच्या फॉरेन कंट्रीनी आसा की प्री मॅरेज कावन्सिलींग जावपाक जाय हांव बाकीचें म्हणना ओके हेची गरज आसा तें जर जालें आसत जाल्यार तूं म्हणटा ते डायवर्स केसीस कमी जावपाक शकता बिफोर रजिस्टरिंग बाबा ही गोष्टी जशें हॉरेबल शेम जाला की कावन्सिलींग करपाक जाय म्हजें एक सजेशन आसा की फॅमिली कोर्ट मागीर लग्न जातरी झगडी करतरी तेजे म्हणजे बगड्यान घालतरी येवं नाका लग्न जावचे पयलीं बाबा कितें तरी ह्यो गो बायलाच्या संबंधान हे फुडें तुमी हे पाळटले काय ना ह्यो गोष्टी सब रजिस्ट्रेशन ऑफिसान मिनिस्टरान करतलो हे सजेशन म्हणजे आसा बिफोर गेटिंग मॅरीड ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सांतांद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान मांडिल्ल्या पोगोच्या खासगी थारावा वयल्यान विधानसभेत बरोच बोवाळ जालो. सत्ताधाऱ्यांनी विरेश बोरकाराक हो थाराव मांडपाक दिलो ना. थाराव मांडपाक दिवप ना ही लोकशायेची हत्या आशिल्ल्याचो आरोप ह्या वेळार विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान केलो. मुख्यमंत्र्यान पोगोचेर दिल्या स्पश्टीकरणा उपरांतूय विरेशान कशेंच आयकून घेतलें ना. तो सभापती म्हऱ्यान धांवलो आनी पोगो संदर्भात आपूण उलयतलोच म्हणून घोशणा दिवपाक लागलो. उपरांत ताका मार्शला वरवीं सभाघरा भायर काडलो. Speaker sir, I stand to speak on my resolution. This house recommends the government that the term Goan and person of Goan origin be clearly defined in law to protect the identity and rights of Goan people. In doing so, a proper policy can be formed to benefit Goan people and prevent demographic change in the Goan landscape. Speaker sir, स्पीकर सर ऑनरेबल मेंबर उलोवच्या पयलीं लेट मी क्लियर ओके स्पीकर सर अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल गॅझेट ओके गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचे विच इज इन द 10th of February 1995 दिस डेफिनेशन इज क्लियर आसा आनी तेच क्लियर एप्लिकेशन क्लियर आसा नोटिफिकेशन्स ते हांव ताका पयलीं सांगता फॉर क्लेमिंग द गोवन ओरिजीन ऑफ द स्टेट ऑफ द गोवा म्हाका उलोवन दी पयले न्हू हांव पयलीं सर मागीर स्पीकर सर ना how can he this now पयलूच तो सुरवात करता normal thing is he has to speak let him speak everyone wants to speak you reply at the end how can you just start only स्पीकर सर म्हाका पयलीं क्लियर करूं न्ही बेश्टेच उठून उबे राव नाका म्हूण सांग म्हाका पयलीं कितें उलोवपाक जाय तें पयलीं समजून घेवनी आनी मागीर ताका उलोवनी म्हाजें कांयच म्हणणें ना स्पीकर सर एखादो जेन्ना कायदो ऑलरेडी आसा खरें म्हणजे तुमी एडमीट करच्या पयलीं 4 फावटी विचार करपाक जाय आय डोंट नो म्हणजे हाव द सेक्रेटरी लेजिस्लेचर एंड रेस्ट ऑल हॅव एडमिटेड दीस जो कायदो आसा ऑलरेडी तो कायदो परत हाडून तेजेर हया definition that is your view because sir let my view this is books okay now we are putting our view माझो specific resolution आसा त्या resolutionाचेर गोवन म्हणून आसा स्पीकर सर time on my feet please sit down let me clear we have a different opinion we have a वोटिंग मीटिंग काय ना हांव एडमिट करप ना because sir समाज हो गव्हर्नमेंट अवेअर आसलो नाल्यार हो पर्सन ऑफ गोवन स्पीकर सर क्या करूना पर्सन ऑफ गोवन डिफाइन करूना
कोलवा दर्यादेगेर पेवपाक वचपाक आडयल्ल्यान तामिळनाडूच्या 6 पर्यटकांनी पुलिसांकूच मारपेट केली. ह्या प्रकरणात सामील आशिल्ले 6 दुबावित चिनाक तंबी, मुथुकृष्णन, विष्णू प्रभू पी, तिरुपती वेंकटेश पी, महेंद्र सप्पानी मुथू, श्यामकुमार पोनुस्वामी आणि सर्वणान पी या पर्यटकांक कोलवा पुलिशेन अटक केल्या. बिरेस्तारा दनपरा ही घडणूक घडली. पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू आसा. तामिळनाडूच्यान आयिल्ले 6 पर्यटक बिरेस्तारा कोलवा दर्यादेगेर पेंवताले. दर्यो खवदळिल्ल्यान जीवरक्षकान तांकां दर्यांत वचूं नाका म्हूण सांगलें, पूण पर्यटक ताचे कडेन वाद घालपाक लागले. दर्यादेग पुलिशेन तांकां समजोवपाचो यत्न केलो. दर्यांत फुडें गेल्यार धोको आशिल्ल्याचें सांगलें. मात दुबावीत चिनाक तमी मुथुकृष्णन हाणें पर्यटन पुलीस उल्पत शेट हाका धुकलून ताचे कॉलर धरले. तशेंच हेर दुबावितांनी वाद घातलो अशी म्हायती मेळ्ळ्या. स्थानीक लोक ह्या वेळार एकठांय आयले आनी तांच्यांनी ह्या दुबावितांक धरले. तशेंच हे विशीं कोलवा पुलिशेक कळीत केले. पर्यटन पुलीस उल्पत शेट हाणें हे विशीं पुलिशेंत कागाळ केल्ली खंय. उपरांत पुलिशेन तामिळनाडूच्या चिनाक तंबी मुथुकृष्णन, विष्णू प्रभू पी, तिरुपती वेंकटेश पी, महेंद्र सप्पानी मुथू, श्यामकुमार पोनुस्वामी आनी सर्वणान पी ह्या 6 दुबावित पर्यटकांक अटक केल्याचें कळटा. पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सोऱ्याच्या नशेत बायल सुरक्षा रक्षकाचेर जबरदस्ती केल्या प्रकरणात दोगा पुलिसांक निलंबित केले. ही घडणूक पणजे 23 जुलयाक पणजे पाट्यावयल्या एका क्लबांत घडिल्ली. 2 पुलीस कर्मचाऱ्यांनी नशा करून बायल सुरक्षा रक्षकाचो विनयभंग करून पिडीतेच्या तकलेर मोबायलान हल्लो केलो. पीडित बायलेन दुसऱ्या दिसा पणजे पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केली. दोगांय आरोपी पुलीस कर्मचाऱ्यांचेर भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 74, 79, 118, 352 सयत कलम 3-5 अंतर्गत गुन्यांव नोंद केला. पणजे पुलीस स्टेशनाचे निरीक्षक विजय चोडणकर हांच्या मार्गदर्शनाखाला महिला पुलीस उपनिरीक्षक सपना गावस फुडलो तपास करता. जनतेची सेवा बजावपी 2 पुलीस रक्षक जावपाचे सोडून भक्षक जाल्ल्याची घडणूक पणजे घडली. पणजे पाट्यार एका क्लबात सोऱ्याच्या नशेत 2 पुलिसांनी एका महिला सुरक्षा रक्षकाचेर विनयभंग करून तिच्या तकलेर मोबायलान हल्लो केलो. ही घडणूक 23 जुलयाच्या राती घडली. दुसऱ्या दिसा पीडित बायलेन त्या दोगां पुलिसां विरोधात पणजे पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केली. ही घटना घडल्या उपरांत पुलीस कर्मचारी ओमकार जाधव आणि मयूर नायक ह्या दोगांय पुलीस कर्मचाऱ्यांक निलंबित केले. दोगांय आरोपी पुलीस कर्मचाऱ्यांचेर भारतीय न्याय संहिता कलम 74, 79, 118, 352 सयत कलम 3-5 अंतर्गत गुन्यांव नोंद केला. वैजकी तपासणे खातीर व्हरतना दोगांय पुलिसांनी महिला उपनिरीक्षकाक शिवीगाळ करून धमकी दिली. पणजे पुलीस स्टेशनाचे निरीक्षक विजय चोडणकर हांच्या मार्गदर्शनाखाला महिला पुलीस उपनिरीक्षक सपना गावस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत आता 3रो जिल्लो जातलो. मंत्रिमंडळान शुक्रारा नव्या जिल्ह्याचो प्रस्ताव मंजूर केला. काणकोण, केपें, सांगे आनी धारबांदोडे ह्या 4 मालांचो नव्या जिल्ह्यात आस्पाव आसतलो. नव्या जिल्ह्याचे मुख्यालय कुडचडे केपें आसतले अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी लेखी जापेत दिली. गोंयांत उत्तर आनी दक्षिण गोवा अशे 2 जिल्हे आसात. नव्या प्रस्तावा प्रमाण उत्तर गोंयांत तिसवाडी, पेडण्यां, बार्देस, दिवचल आनी सत्तरी हे 5 मालांचो आस्पाव आसा. दक्षिण गोंयांत मुरगांव, साश्ट आनी फोंड्या मालांचो आस्पाव आसतलो. जाल्यार 3ऱ्या जिल्ह्यात दुर्गम असे 4 माल आसतले. ह्या जिल्ह्या खातीर मुख्य सचिवाचे अध्यक्षते खाला समिती स्थापन करून अहवाल मागयला अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी लेखी जापेत दिला. गोंयांत 3रो जिल्लो. नव्या जिल्ह्याचे मुख्यालय कुडचड्या केपें आसतले. काणकोण, केप्यां, सांगे आनी धारबांदोडा हे 4 मालांचो 3ऱ्या जिल्ह्यात आस्पाव आसतलो. 3ऱ्या जिल्ह्याचे स्थापनेचो निर्णय प्रशासकीय सोयी खातीर आनी लोकांक प्रभावी सेवा दिवचे खातीर घेतला. दक्षिण गोंयच्या दुर्गम वाठारांतल्या लोकांक जिल्लो मुख्यालया मेरेन पावपाक खुबशे अडचणीक तोंड दिवचे पडटाले. केप्यां नवो जिल्लो मुख्यालय सुरू केले जाल्यार लोकांक सरकारी कामां खातीर सहज सुविधा मेळटल्यो. नवे जिल्लो हॉस्पिटल, शिक्षणीक संस्था, खेळां संकुल आनी ग्रंथालय आसतले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कुळे शिगांव रंगाळी देवस्थाना कडेन आशिल्लो 40 वर्सां आदलो पंप हाऊस कोसळ्ळो. योग्य वेळार पंप हाऊसा भितर आशिल्ले कर्मचारी भायर सरिल्ल्यान व्हड अनर्थ टळ्ळो. पळयात पुराय बातमी. कुळे शिगांव रंगाळी देवस्थानाकडे आशिल्लो पंप हाऊस कोसळ्ळो. योग्य वेळार पंप हाऊसा भितर आशिल्लो कर्मचारी भायर सरिल्ल्यान व्हड अनर्थ टळ्ळो.
कर्मचारी पंप स्टार्ट मारून पंप पळोवपा खातीर भायर सरलो आनी हो पंप हाऊस कोसळ्ळो. ह्या पंप हाऊसा कुशीकूच रंगाळी देवस्थान आसा. पंप हाऊस कोसळच्या आदी देवानूच त्या कर्मचाऱ्याक भायर सरपाची सुबुद्दी दिली आसूये अशें म्हटलें जाल्यार हरकत ना. खांब्या शिवाय स्लॅब घातिल्ले ह्या पंप हाऊसाच्या बांदकामाक सुमार 40 वर्सां जाल्ली. नमस्कार, आम्ही शिगांव ह्या गांवांत आसा. कुळी पंचायत क्षेत्रांत हो गांव येता. त्या गांवांत जो पंप हाऊस आशिल्लो गेले 40 वर्सां पयलीं ते पंप हाऊस बांदलेले. कोलम घालिनासतना ते पंप हाऊस बांदलेले आसलेले आनी वयर सगळ्याक स्लॅब घातलेलो. आनी हो जो आहा आयज शिगांवचो जो पंप हाऊस आसा तो आज हांगा कोसळ्ळेलो आसा. अकस्मात बसलो आनी सामकोच हांगा जे कर्मचारी आसताले ते भितर बसताले. थंय सगळ्यान पंप स्टार्ट मारून ते हांगा पंप पळोवपा लागून भायर सरलेले मात तितल्यान हो पंप हाऊस कोसळ्ळेलो आसा. आनी हांगा जवळ जशें एक 10 मिटराचेर रंगाई देवस्थान आसा आनी त्या देवस्थानाच्या फुडल्यान हो पंप हाऊस आसा. जो पंप हाऊस आसा 40 वर्सां पयलीं बांदलेलो, पूण जे कोणी बांदलेलो ताका कोलम बिलम कांय घालूं नासलेले. वयर सगळ्याक स्लॅब आशिल्लो आनी स्लॅब आसा आज जवळ 40 ते 45 वर्सां जातली हे पंप हाऊसाक. आनी आज ते हांगा कोसळ्ळेले आसा. दय सयगोन कोणाकूच कांय जावना. फक्त तो पंप स्टार्ट मारून आपलो सायडीन पंप पळोवपाक गेल्लो तेन्ना एक सेकंदा भितर हें कोसळ्ळें. लोकांचें अशें म्हणणें आसा की ताका देवानूच वाचयला आसपाक जाय. कारण हे जे पंप हाऊस आसा ते सोबते वयल्यान कॉलेप जावन सकयल बसले आसा. भितर जर कोणी आसलो जाल्यार तेजी कितें जातालें. हांगा भितर खुर्ची आशिल्ली, ती खुर्चीचेर पीठ जाल्लो आसा आनी जे चिरे आसा सगळे चिरे टोटली फुटून गेल्ले आसा. तेन्ना संबंदीत जे खातें आसा तेणी हेची दखल घेवची आनी जाता तितले बेगीन हेजेर कितें म्हणटा ते तोडगा काडचो. हे पंप हाऊस हांगा न्यू बांदचे अशी मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर शिगांवच्यान एकनाथ केडेकर. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात. दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज.